राज्यांत 11 ते 17 सप्टेंबर मजगतीं 7वो गोंय राज्य रस्तो सुरक्षा आठवडो जालो। ह्या निमतान गोंयभर येरादारी पुलिशेन वेगवेगळे उपक्रम राबयले। रस्तो सुरक्षे बाबतींत जनतेक जागृत करपाक रॅली तशेंच मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजीत केल्ल्यो। दिवचलेच्या येरादारी खात्यान शांतादुर्गा इश्कोलाच्या विद्यार्थ्यांक घेवन रस्त्यार जागृताय रॅली काडली। RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। 11 सप्टेंबर ते 17 सप्टेंबर हो एक रोड सेफ्टी वीक गोंया राज्याचो 7वो रोड सेफ्टी वीक म्हणून सगळीकडे मनयतात आणि त्या निमतान आमी ट्राफिक सेल बिजोलीच्या हद्दीन खूबशे असे कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसा। तेतून आमी स्कुलांक स्टुडंटांक अवेरनेस कार्यक्रम केल्लेले आसा। तशेंच जे मोटरिस्ट आसा तांकां पॅम्पलेट्स वाटून रोड सेफ्टी कशी मानची ह्या बद्दल माहिती दिल्लेली आसा। तशेंच बस ड्रायव्हर, कंडक्टर, टेम्पो, मोटरसायकल अशा विविध स्तरा वयल्या लोकांक आमी रोड सेफ्टी कितली गरजेची आसा हेजे बद्दल माहिती दिली। आयज आमी हांगासर शांतादुर्गा स्कुलाच्या स्टुडंटां वांगडा रॅलीचें आयोजन केल्लें आसा, ज्या कारणान समाजान एक जागृताय जावपाक जाय आनी दिसान दीस जे लोकांची रोड सेफ्टी बद्दल जी नॉलेज कमी आसा ती लोकांनी वाडोवची आणि रोड सेफ्टी मानून स्वताक आणि दुसऱ्यांच्या सेफ्टी बद्दल विचार करचो म्हणून आयचो कार्यक्रम आसा, अवेरनेस कार्यक्रम आसा। फुडले जनरेशन जे आसा ते बरे विथ ट्राफिक कल्चर जाका आमी म्हणटा, म्हणजे तुमकां म्हायती जी रस्त्याचेर कशें चलपाचें, पेरंट्सां वांगडा येताना कशें कितें करपाचें हेचे बद्दल तुमकां आतांतूनच म्हायती मेळपाक जाय। म्हणजे तुमी फुडें वचून एक बरें ट्राफिक कल्चर आसलेलें जनरेशन जातलें आनी समाजान हे जे सद्याचे प्रॉब्लेम जाता की परत ट्राफिक रुल्स आसा ज्यो वायलेट जाता, म्हणजे कोण हेल्मेट घालपाक जाय हे खबर आसलें तरी आसतना हेल्मेट घालिना आणि अपघात जाल्या उपरांत मागीर तकलेक मार लागता आणि हमखास तेजें मरण जाता। सो हे अशें जावपाक जायना म्हणून तुमी यंग जनरेशनान आतांतूच रोड सेफ्टीचे ट्राफिक सेफ्टी कल्चर आसा ते डेव्हलप करपाक जाय तुमच्या मदीं।